मिसाचे सुरवातीक आमी गायन करुया A19. मिसाची भेट सुरू जाता आमी सगळीं तयार जावया आमचो यादीक भितर सरता आमी सगळीं येवकार दिवया आमचो यादीक भितर सरता आमी सगळीं येवकार दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सोबे आसो. मगाच्या भावन भयणो ह्या वेदी भोंवतणी आमी एकठांय जाताना देवा मुखार आयज आमची सगळी मागणी आमची सगळी इंतेसांवां आमी उबारुया आनी देवा लागीं बळ आनी कृपा मागुया आमकां ताची कोरी साक्षीदार जावंक आदार दी म्हूण. हेंच मनांत धरून आमी देवा लागीं भोगसणे मागुया ज्या वेळार आमी ताचेर विस्वास दवरूंक ना ज्या वेळार आमी ताचेर भार दवरूंक फाटीं सरल्यान ज्या वेळार आमी ताच्या उतराक मान दिवंक ना देवा लागीं कृपा मागुया आनी आमच्या पातकांची दूख धरुया. सगळीं बराबर म्हणया हांव पातकी सरपदार देवा आनी तुमकां बाप भयणो म्हजो गिन्याय उच्चारून सांगता मनान चिंतून तणान उच्चारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच आंकवार मारे सगळ्या दिलतान भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदितार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर Krista kakutkor, सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव तुका उलो मातोल्यांक सदां दुलाबायान वागोय. तुवें आमकां रोसलाय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता हांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजू चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. लोकगंतीच्या पुस्तका वेले वाचप. इस्रायलाच्या पुता दुवानू सगलो सोमो पयल्या म्हयन्यांत सिनायच्या अरण्यांत पावलो. लोकान कारेक्षान बिराड केले. थंय मिरयाम मेली आनी थंयच तिका पुरली. पोरशेक पिवंक उदक नासले आनी सोगली मोइजेसाचेर आनी आरोनाचेर कोलपोली. पोरचेन मोइजेसाचेर निशेध मारून म्हणलें सर्वेस्परा मुखार आमची भाव भयण मेली तशीच आमी मेल्या जाल्यार ओदीक बरें आसलें. सर्वेस्पराचे पोरचेक ह्या अरण्यांत तुवें कित्याक म्हूण हाडली? आमी आनी आमचे हिंड हांगा मरून वचूंक? इजिप्तांतली तुवें आमकां कित्याक म्हूण भायर काडल्याय? ह्या पाड जाग्यार हाडूंक? ही जमीन कसलीच दानो वोपूंक उपकारो ना. हांगा अंजीर जायनात, दाखो पिकोनात आनी दालमाय मेळोनात. त्या भायर पिवंक म्हणल्यार इल्लें उदक पर्यान ना.
पोरचेक सोडून मोयसेस आनी आरोन जोमातीचे थुंबूंत गेले. ते जमनीर साश्टांगी पडले आनी सर्वेस्पराचे वैभव तांकां दिश्टी पडले. सर्वेस्परान मोयसेसा कडेन उलोवन सांगले, दांडो घे आनी तूं आनी तुजो भाव सगळे पोरचेक एकठांय करात. तांच्या दोळ्या मुखार ह्या कोडपाक आज्ञा घाल आनी खोडप तुका उदक दितले. तूं ह्या कोडपांतले तांकां उदक वावोशें करतलोय आनी पोरचेक आनी तांच्या हिंडांक पिवंक दितलोय. सर्वेस्परान सांगलोले प्रमाणे मोयसेसान ताचे उजीर दांडो घेतलो. उपरांत मोयसेसान आनी आरोनान पोरचेक खोडपा मुखार आपोवन म्हणलें, फितूर मनशांनो आयकात. ह्या कोडपांतले तुमकां उदक भायर सोरोशें करूं. आनी मोयसेसान आपलो हात उबारलो आनी 2 फावटी तो दांडो खोडपाचेर मारलो. तेन्ना घसघशीत उदक व्हांवलें आनी पोरजां पियेलीं आनी हिंडांकूय पिवंक मेळ्ळें. तेन्ना सर्वेस्परान मोयसेसाक आनी आरोनाक म्हणलें, इस्रायेलाच्या पुतादुवां मुखार म्हजी पवित्रताय पोरजोळूंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तुमी म्हजेर विस्वास ठेवलो ना देखून तांकां हांव दिवंक वेता त्या देसांत तुमी पोरचेक भितर काडचे नात. ही मेरेबाची म्हणजे फितुराची उदकां हांगा इस्रायेलाच्या पुतादुवांनी सर्वेस्परा कडेन झगडे मांडले आनी तांणी आपली पवित्रताय परगट केली. देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. सगळीं म्हणया, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो थीर खोडप आमचो तारूक, ताका वाखाणुया. सबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. सरपोट पडया ताचे मुखार. आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरसां चोरवांक वेल्ल्यो शेळयो. सबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. चितान आयकूंक, काळजान दवरूंक सगळीं आयती रावया. सबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो करण्यो देखल्यो, तरी गोरवी मनान सगळीं म्हजेर कळपून गेली. सबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजान दवरात. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. तूं खोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी एमकोणाचे दारवंटे तिचेर जोयत व्हरचे नात. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फिलिपाचे शेजाऱ्याच्या प्रांतांत येतूच
जेजून आपल्या शिसांक कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदतात? आनी ताणें जबाब दिलो, कांय जाण स्नान जातार जोव, कोण कोण एलिजा, दुसरी जेरमियास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना शिमोन पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, शिमोन जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मांसान न्हय पूण सरकार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलों आनी हेमखंडाचे दारवंटे तिचेर जोयत व्हरचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राजांच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारांत बांदशी तितलें सरकार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें सरकार सोडलोलें जातलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिना जावंक शिसांक कोर आज्ञा दिली. तेन्ना तावन जेजू आपल्या शिसांक अशें स्पश्ट सांगूंक लागलो की आपूण जेरुसलेमाक वेतलो. जाणट्यांच्या, परम याजकांच्या आनी शास्त्र्यांच्या हातांतल्यान जायतें सोंसतलो. मागीर आपणाक ते जिवेची मारतले आनी तिसऱ्या दिसा आपणाक देव पुनर्जिवंत करतलो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू असो आपलो निशेध मारूंक लागलो, केन्नाच ना सायबा, हें तुका केन्नाच घडचें ना. पूण ताणें वळोन पेद्रूक सांगलें, चल सैताना, फाटीं सरून वच. म्हजे वाटेर आडकोडीचो फातर तूं, कित्याक तुजी येवजण देवाची न्हय पूण मनशाची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावान भयणो, अशेंच एक दीस एक टिचर आपल्या भुरग्यांक लागीं एक प्रश्न विचारताली. हे संवसारांत सगळ्यान आतां व्हड कोण, मान कोण, हू इज द ग्रेटेस्ट इन दीस वर्ल्ड? आनी जायतीं भुरगीं कोण कोण सेलिब्रिटीचें नांव सांगून, कोण आनी कोण बरें काम करतात त्या मनशाचें नांव सांगून ती टिचरीक जबाब दितालीं. आनी एक भुरगो जॉन नांवाचो, ताणें हात बारून म्हणलें, सगळ्यान व्हड आनी महान म्हणल्यार जेजू क्रिस्त, कित्याक तो आमकां आमच्या सगळ्या दिसा दिसा तो आमकां राखता आनी आमचे लागीं तो भोंवता आनी आमकां सगळें पळयता, आमची काळजी तो घेता. आनी टिचर म्हणूंक लागली, तें सारकें, कित्याक तूं कितें उलयता तें सारकें, पूण जेजू आतां आमचे बरोबर ना. तो मरून गेले जायतीं वर्सां जालीं, पूण आतां आमचे मदें कोण तें ती विचारूंक लागली आतां ह्या संवसारांत. आनी पूण तो भुरगो टिचरीक आडावन म्हणूंक लागलो, टिचर तूं उलयता तें सारकें न्हय, जेजू आजून जिवंत आसा आनी तो आमच्या दर एक जाणाच्या जिवितांत तो रावता आनी आमकां बळ दिता आमचे जिवितांत फुडें करूंक. वय मोगाच्या भावान भयणो, असलोच कसो एक प्रश्न जेजू आपल्याच्या शिसांक तो मांडटा. आनी शीस ताका दोन भशेचे जबाब दितात. पयलो म्हणल्यार लोक कितें म्हणटात ते. लोकांक फकत जेजू एक मनशाच्या रुपान ते जुआं बावतिस्ताच्या नांवान ओ खंयच्या एक प्रवादाच्या नांवान अशें तो जेजू म्हणटात. पूण जेन्ना जेजू शिसां लागीं विचारता, तुमी म्हाका कोण सोदतात? आनी तेन्ना पेद्रू सगळ्यांचे वटेन तो उलयता, तो म्हणटा, तूं जेजू जिव्या देवाचो पूत. आनी मोगाच्या भावान भयणो, आमकां जेजूय म्हणटा ताका आमी आयकलां की ताचेरूच पेद्रूचेरूच ती सभा बांदतलो म्हूण, पवित्र सभा बांदतलो म्हूण. मोगाच्या भावान भयणो, जेजूचे सीस जेजू बराबर भोंवन ते ताका वळखूंक तांकां आजून जेजू कोण तो खबर आसूंक ना.
पूण तेन्ना आयज ते तांच्याच तोंडांतल्यान तें उतर भास जाता की जेजू जावन आसा क्रिस्त खऱ्या जिवंत देवाचो पूत म्हूण तेंच्याच तोंडांतल्यान तें भायर सरता. पूण मोगाचें भावन भयण आज जेजू तांकां आनीक एक आपली सायड दाखयता आनी तो म्हणटा की आपणाक धरून व्हरतले, आपूण कोश्टवतलो मसाया असो म्हूण तो दाखयता. पूण हें मोगाचें भावन भयण शिसाच्या काळजांनी रिगोवंक चड कठीण लागता आनी ताकाच लागून आमी म्हणटात, आमी पळयतात पेद्रू जेजू कुशीक व्हरोन म्हणटा ना सायबा तुका कशें जावचें ना. ताचे भितर तें घेवंक ताका तें बरें दिसना आनी तो जेजूक म्हणटा तुका हें कशें जावचें ना. आनी तेन्ना जेजू म्हणटा कोटसर सयतना चल फाटीं सयतना तूं म्हज्या ह्या कार्यांत एक आडकोड. थोड्याच वेळ जेजून ताका म्हणलें तूं फातर आनी फातराचेर आपूण आपली सभा बांदतलो, पूण आतां जेजू ताका म्हणटा तूं म्हाका आडकोडीचो फातर म्हणटा. म्हाज्या भावन भयणो आमच्या जिवितांत अशें जाता, आमकां जाय जेजू एक बरो आमी पळयलां जेजू जायती मिलाग्री करता, जेजूची शिकवण आमी घेतात. पूण जेन्ना आमी पळयतात आमच्या जिवितांतूय कोश्ट येतात वा आमी जेजूक कोश्टतलो ते पळयतात तेन्ना आमकां तें मानून घेवंक बरें कठीण लागतात, त्रास लागतात. जेन्ना जेजू कोश्टांचें उलयता तेन्ना शिसांक त्रास लागले तेच भाशेन आमकां जाता. आमी जायते फावटी पेद्रू भाशेन जातात. आमकां जाय सगळें बरें चल्ललें, एक बरे भाशेन चल्ललीं जिवितांत सगळें बरें जाल्लें. पूण जेन्ना कोश्ट येतात, त्रास येतात तेन्ना आमी जेजूक जो कोश्टवतलो मसाया म्हूण पळयतात तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी फाटीं सरतात. आयज ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमी पळोवया आमी जेजूक मानतात, आमी जेजूचेर भार दवरतात, जेजू आमकां सदांच पळयतलो म्हणटात. पूण जेन्ना कोश्ट येता तेन्ना आमी जेजूचेर विश्वास दवरूंक पावतात काय वा आमी फाटीं सरतात ती आमी नियाळ करुया आनी देवा लागीं बोड मागुया आमकां पूर्णपणी जेजूचेरूच विश्वास दवरूंक, कसले त्रास येवं कसले कोश्ट येवं ताचेरूच विश्वास दवरूंक, ताचेरूच भार दवरूंक आमकां बळ आनी शक्ती मागुया. बेटोनी वेल्यार आमी गायन करुया C25. म्हज्या भावान भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पुजेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां वबरलें बलिदान जावंक निर्मी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीन. सर्वेस्पर तुमचें सोबें आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पुजेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलां. पातकांतलीं आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजें महिमेचें किर्तन एकाच ताड्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भोवल्या तुज्या वैभवान. मुसर्गी तुका जय जय, सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. मुसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. त्याच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी एका जितलें पियेता तितले फावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजें मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पती भाग्यवन झुजे, भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदीदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सस्तांच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवणाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्ल्यांक बक्षिता तशी आमची बदकां बगोस आनी आमकां तान्यापणी दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतल्यान आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अतिरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजू चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें जेचे भितर जेवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतराक म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक शेलंग वयतना गायन करया D27. Moja deva tu sol moro, rucnar mozo doni goro. Soglia casa mi smog tu zo, ave sodas corum favor. Deva tuja moga glata, calis moce tu cadita. Calis moce tu cadita. Deva tuja moga glata, calis moce tu cadita. Calis moce tu cadita. सुमी म्हणटा, हांव जिविताचो उंडो. म्हजीशी येता ताका कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर विश्वास दवरता ताका कदींच तान लागची ना. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घोटायेन भरलें. सर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें ससनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सपदिता देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांव फ्रांसीस शेवेराक मागणें. सगळीं बराबर म्हणया. सांव फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत पापान तुका स्वर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोण्याकल्यान आपणाक जाय तें मागचें.
आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावूं म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाक हाडटा. आमेन. शेवटाक आमी गायन करुया E12. तुझी Chura